नमस्कार. भांगरभूंयचे खाशेली खबर कार्यावळीत तुमकां अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार. आज जाणून घेवया काळ्या मिरयांचे फायदे. रांदपाक सदांच वापरतात त्या काळ्या मिरयांनी जायते वखदी गुणधर्म आसात. ती खाल्यार वात आनी कफ बरो जाता. काळी मिरयां खाल्यार भूक वाडटा, अन्न पचनाक मदत जाता, यकृताची भलायकी बरी उरता, पोटांतले किडे मरतात. इतलेंच न्हय तर दम्याचेरूय वखदी उपाय म्हणून काळे मिरी उपेगी पडटा. तुपांत अर्दो चमचो काळी मिरयांचो पिठो घालून दर दिसा सकाळीं आनी सांज वेळार ताचें सेवन केल्यार दोळ्यांची नदर बरी जाता. 4 ते 5 काळ्या मिरयांचे दाणे 15 किशमिश तोंडांत घालून चाखचे. हाका लागून खोकले पासून सुटका मेळटा. तशेंच म्होंवांत काळ्या मिरयांचो पिठो घालून ती 3-4 फावटी चाटली जाल्यारूय खोकली थांबता. थंडी जातकच 4-5 काळ्या मिरयांचो पिठो 1 कप दुदांत घालून तें दूद गरम करून पिवचें. सकाळीं आनी सांज वेळार हें दूद पियेल्यार सुशेग मेळटा. गॅसा खातीर पोट फुगल्यार काळी मिरयां खावची. हाका लागून गॅसाची समस्या सुटावी जाता. काळी मिरयां उज्यांत भाजून तातूंतल्यान येवपी धुंवर नाकांतल्यान कुडीत व्हरचो. हाका लागून तकली दुखप थांबता, उचकीय लागल्यार थांबता.